येस पात्रांव कितें जालें पळय आतां सिट्युएशन असलें जाल्लें आहा. आमी डॉमेस्टीक गॅस बूक केल्लो, आतां तो आमचो सोंपलो. कितें फंक्शन आसलें घरान, आतां परत बुकींग केल्यार म्हणल्यार 25 डेज जावपाक जाय. 25 डेज जातच मेळटलो. आतां 25 डेज जातले जाल्यार आतां इस्टर येतलो, इस्टर क्रॉस जावपाक जायो. आतां आमकां इस्टराक रांदपाक गॅस ना, तर कितें करपाचें. आतां ही एक आमची परिस्थिती. आतां पयर फाटीं ईद जाला, ईदाकूय अशें जालें. आतां सगळ्यांच्या घरान गॅसीचे सिलिंडर सोंपलेले आहा. कोण इंडक्शन युजार करता, कोण आनी कितें. आतां लायटीची बिलां वाडटलीं. आतां पळय हांव पार्सल व्हरोन येयल्लो, हांगा हे आतां घरा कडेन रांदपाक ना, हिंगा येयला तो म्हणटा आपल्याक गॅस सोंपलो, फकत फ्रायड रायस मेळटलो. तेवूय जाल्यार कोयलो गेला, कोल भुजाचेर तो कोल हें करून तो तांदुरी करता, तसो तो आतां फ्रायड रायस करता. ही आतां परिस्थिती. नावेली पुराय 7-8 इटरीज आहा, तितले दोन्ही चालू आहा. बाकी बंद पडल्या गॅस ना म्हणून. कमर्शियल ते सगळे FDA लायसन्स सगळे आहा ते कडेन, पूण कमर्शियल सिलिंडर मेळना तेंका. हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन, जरी तर डिलर खंय तरी होर्डिंग करून दवरता जाल्यार हें ताबडतोब रिलीज जावंक जाय. बरें आमकां डॉमेस्टिकाक 25 डेजाचो हें घातला, तेक तर फाटाफट दिवंक जाय न्ही. वाडयले रेट वाडयतात, इतले जाय इतले जाय, हें सारकें न्ही. आम्ही खूप कडे ऐकता की जे सिलेंडर डिलिव्हरी करपाक येता पळय, ते सांगता तुमकां एक्स्ट्रा जाय जाल्यार 3-3.5 हजाराक तेच म्हणटा हांव, हे एक्स्ट्रा कित्याक भरचे. सिव्हिल सप्लायन हेजेर नदर दवरूंक जाय. बेश्टे न्यूजार दिता, इन्स्पेक्टर गेले, चौकशी केली, हिंगा पळयले, हें दोळ्यात तेल लावपाचें. हांव म्हणटा कोर्टाक कमर्शियलाक विचार एक डिलराक, HP डिलर जावं नाल्यार भारत गॅस जावं ना इंडियन गॅस जावं, तो एक्स्ट्रा कोटा आसूंक जायो. आतां आमी पळोवपाक गेले, आतां काल खावपाक कांय ना, इटरी बंद म्हणून पिझ्झा पळोवपाक गेले. डॉमिनोज पिझ्झा कडेन गॅस चालू आहा, कमर्शियल भायर. हांव म्हणटा हे मल्टीनॅशनल हे पडे कंपनी आहा, हेका गॅस खंयच्यान मेळ्ळो. आनी आमचे बाकीचे डॉमेस्टीक आतां गोंयकार इटरी चलयता, हेका गॅस मेळना. अरे पिझ्झा म्हणटा ते कितें इंटरनॅशनल डेली आहा तेंची कंपनी, पुराय इंडियेंत चलता. हेका गॅस सिलिंडर मेळ्ळे, तेंचे भायर पळयलें जाल्यार आख्खेच गॅस सिलिंडर आहा बोल्लोले, तेंका गॅस सिलिंडर मेळटा. आनी आमचे डॉमेस्टीक गोंयकार कितें इटरी चलयता तेंका मेळना. गव्हर्मेंटान हेचेर लक्ष घालचें. बेश्टे बसून हे उलयले म्हूण जायना.